नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. सरकाराची आयज लोकल न्यूजपेपराचेर जायरात येयल्ली 28 नोव्हेंबर पर्यंत प्रत्येक गोंयकारांक आपले मिटर काडचे आनी भायर लावचे, म्हणजे घरा भायर कंपाउंडाक किंवा आपल्या मेन वॉलीक. नाल्यार खंय सरकाराचे 20 खातें जे आसा पळय ते खंय तेंची डिस्कनेक्ट करतले आनी तेंच्यांनी खंय मागीर नवीन अर्ज करचे पडटले 20 खात्याचे परमिशन घेवपाक. आतां सरकार वो 35,000 जी घरां आसा लोकांची तांकां अंधारान घालूंक सोदता काय? जी जनता आयज जनार्दन म्हणटा आमी, ते जनतेक सरकार सांगता कितें, तुमचे मिटर भायर काडा नाल्यार तुमचे आमी लायट डिस्कनेक्ट करतले म्हणून. जिल्हा पंचायत आसा 20 तारखेक. प्रत्येक काणकोण ते पेडण्या पर्यंत लोकांनी लक्षांत धरचें, हो सरकार तुमकां अंधारान घालपाचो प्रयत्न चालू आसा. हे मिटर भायर काडच्या फाटल्यान एक मोठें षडयंत्र आसा. कारण येणाऱ्या काळांत सरकाराक स्मार्ट मिटर बसोवपाचें आसा आनी स्मार्ट मिटर बसयतले जाल्यार डायरेक्ट सरकाराक ते चेंज करपाक हाती कडेन गावपाक जाय. एखाद्याचो समज मिटर घरान आसा किंवा गॅलरीन आसा जाल्यार ते डायरेक्ट भितर येवपाक शकचे ना. जेन्ना एखादो मिटर भायर गावलो काय ना तेन्ना सरकाराक डायरेक्ट एक्सेस गावतलो तो मिटर काडून स्मार्ट मिटर बसोवपाक जाय म्हणून. म्हणजे गोंयकारांक हेंच्यांनी सारखे पिळून काडपाचो एक मोठी योजना सरकारान दवरलेली आसा. हें आतां जग जाहीर जाल्लें आसा. स्मार्ट मिटर हाडून हे कोणाची पोटां भरपाक सोदता पळय सरकारान जाहीर करचें. खंयच्याच एखाद्या गोंयकारान किंवा जंयचे जनतेन सांगूं ना कितें आमकां स्मार्ट मिटर जाय म्हणून. जेन्ना सर्वसामान्य जनता सांगता ही आमकां योजना दिवची तेन्ना सरकारान करचें. गोंयकाराक खंयच्याच स्मार्ट मिटर नाका. कित्याक जे घडणुकी आमी आतां महाराष्ट्रांत किंवा इतर राज्यांत पळयता पळय ते पयल्या उपरांत दिसता कितें, स्मार्ट मिटर हो फक्त लोकांची पिळवणूक करपाचो एकमेव कार्यक्रम आसा. हांव गोंयचे जनतेक सांगता, ह्या सरकारा पासून सावध रावा आनी सरकाराक आव्हान करता, तुमकां जर खरी धमक आसा जाल्यार 20 खात्यान तेंचे डिस्कनेक्ट करून दाखोवचे मिटर आनी 30 लोक तुमकां जिल्हा पंचायती 20 तारखेक तुमचे वीज हें डिस्कनेक्ट करतले पळय हें तुमी लक्षांत दवरचें. देव बरें करूं.